स्वराच्या माना सरोसाने गीत गायता पदवीदार पोलीस वाल्या आठवली आमकां सोडून सगळ्या मोरसांक दाखयली पदवी आपल्या मोगाची सर्वेश्वराच्या माना सदोसाने गीत गायता सर्वेश्वराच्या माना सदोसाने गीत गायता. आयच्या मिसान संपलेल्या लुसिया रॉड्रिग्साक जेजूच्या जिवनपणाची भागीदार कर म्हूण तिच्या आत्मे बसत हे मिसान मागुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या सुमिया जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सभे आसूं. तुमचे सभे आसूं. मोगळ भाव भयणो, आयज जेजू आमकां वाचपांतल्यान कुल्पेच्या सेवास्थानाशी लागीं येयात म्हणटा. थंय आमकां मेळटा ताची दया आनी काकूत. आमचो देव दयाळ मोगाळ बक्षितलो काकूतसार. लेविकूय उस्कोताय ताची समजता आनी आपल्या इश्टागुतीन मोगान सांगातान जिवंक आपयता. कल्तिकायन दूख धरून बरोबर म्हणुया. हांव पातकी सपदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो बन्या उत्सारून सांगता. मनान चिंतून आनी तोंडान उत्सारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. अमसो अपराध अमसो अपराध अमसो बोड अपराध. तसोच भगवान सदांच संकवार मरी सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हज्या खातीर आमच्या सगळ्या देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सरपोत विदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पळोवं. आमेन. सोम्या काकूत कोर काकूत कोर सोम्या काकूत कोर काकूत कोर प्रिसा काकूत कोर काकूत कोर प्रिसा काकूत कोर सोम्या काकूत कोर काकूत कोर सोम्या काकूत कोर काकूत कोर. प्रार्थुया. मोगाळ बापा, आमी तुका उलो मारता. आमची मागणी दयेन आयकून घे. आमी कितें करचें तें आमकां दाखय आनी तूं दाखयताय तें करूंक आमकां बळ दी.
हे आमी मागता आमच्या सुमया तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता उदेशी. तो करो देव तुझे सभे पवित्र आत्म्याच्या एकपणात जियेता आनी राजभोग चलयता ससनाच्या ससना. आमेन. हेब्रावांक बरयलेली चिटी बेलें वाचप. बाबां भयणीनो, खरेंच देवाचें उतर जिवें आनी सुडसुडीत तें दोनूय वाटांनी पाजलोले तोरवारी परस भितर रिगता. मनशाच्या जिवाचे आनी आत्म्याचे सांदे आनी मेंदू दोशी जातात, थंय पर्यंत रिगूंक ताका शक्ती आसा. तें ताच्या काळजाचे ओत्रेक आनी चिंतना पारकिता. देवा मुखार लिपोन उरता तसली रोसना ना, पूण सगळ्यां ताच्या दोळ्यां मुखार विंगलें आनी उक्तें, आनी ताका आमी आमच्या कोडण्यांचो हिशोब दिवंक जाय. आमी उचारता तो बाबार तीर करुया, कारण जेजू देवाचो पूत स्वर्गा देवा सोरशे रिगला. तो आमचो महायाज्ञीक कसो देवा मुखार उबो आसा. आमच्यो अशोकतायो ताका लागोनान तसलो आमचो महायाज्ञीक न्हय. ताणें पातक करूंक ना खरें, तरी आमचेच भाशेन सगळ्या जिन्सांच्या ताळण्या कोश्टांनी ताची परिक्षा जाली. तर विस्वासान कृपेच्या श्वसना लागीं सरुया. थंय आदाराची गरज तेन्ना मेलतली आमकां काकलूत आनी कृपा. देवाचें उतर हें. आमचो जबाब. तुजी उतरां सुमया आत्मो आनी जिवीत. म्हणया तुजी उतरां सुमया आत्मो आनी जिवीत. सर्वेस्पराची समूट सर्व बरी जिवाची घोटाय. सर्वेस्पराचे नेम सदांच खरे नेणट्याची जाणवाय. जबाब. तुजी उतरां सुमया आत्मो आनी जिवीत. सर्वेस्पराच्यो आज्ञा नितीच्यो काळजाचो संतोष. सर्वेस्पराचो हुकूम इस्पोश्ट उजोल दोळ्यांचो उजवाड. जबाब. तुजी उतरां सुमया आत्मो आनी जिवीत. सर्वेस्पराची भोक्ती भोव पवित्र सदां तोखपाची. सर्वेस्पराचे निर्णय स्वताचे सगळे नितीचे. जबाब. तुजी उतरां सुमया आत्मो आनी जिवीत. म्हज्या तोंडांतलीं उतरां म्हज्या काळजाची चिंतना तुका मानो सर्वेस्परा. म्हज्या खोडपा म्हज्या तारोका. जबाब. तुजी उतरां सुमया आत्मो आनी जिवीत. उद्गार. सर्वेस्पराक जोय जोय, सर्वेस्पराक जोय, सर्वेस्पराक जोय जोय, सर्वेस्पराक जोय. गरिबांक बरी खबर दिवंक, कोयद्यांक सुटका परगटूंक सर्वेस्परान म्हाका धाडला. सर्वेस्पराक जोय जोय, सर्वेस्पराक जोय, सर्वेस्पराक जोय जोय, सर्वेस्पराक जोय. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मार्को प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोम्या. जेजू दुसरी दर्याचे वेळेर गेलो आनी सगलो लोक ताचे सरशी आयलो आनी ताणें तांकां शिकवण दिली. फुडें चलून वेताना मांडवीर बसलोल्या लेवीक आल्फेवाच्या पुताक ताणें देखलो आनी ताका म्हळें, म्हजे फाटल्यान ये. आनी तो उठून ताचे फाटल्यान गेलो. ताच्या घरांत जेवणाक बसलोलो आसतना
सोबार 2 वसूलदार आनी वायट स्वभावाचे मनीस जेजू आनी ताच्या शिसां बरोबर जेवणाक बसलोले. तर हांतले जायते जाण ताचो पाटलाव करताले. आनी तो 2 वसूलदारां आनी वायटोव्यां बरोबर जेवता खाता तें पळोवन फारिजेव पक्षाच्या धर्मशास्त्रांनी ताच्या शिसांक म्हळें, 2 वसूलदारां आनी वायटोव्यां सांगाती, तुमचो गुरू कित्याक खाता पियेता? हें आयकून जेजून तांकां म्हळें, बरी आसात तांकां न्हय, पूण वायट आकारांकी वैजाची गरज. तर हांव प्रमाणीक मनशांक न्हय, पूण पातक्यांक आपोवंक आयलां. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमाने वागाणी तुका क्रिस्ता. आमी बोलाकेन आसता तेन्ना वैजाची वसना, जिवाक बरें ना, भलायकी बिगडटा ती पळोवन ती सांबाळपा खातीर, जीव राखपा खातीर आमी सगळे प्रयत्न करून वसोंक दिसना, वसोंक तांगना, घडोना जाल्यार पुर्यान वेताव आनी सारकें जायना जाल्यार दोतोराक आमच्या घराशी आपयता. हे भाशेन आमचो कुडीचो आमी बरो सांबाळ करता. बऱ्यांक न्हय पूण वायटोब्यांक, शेगुण्यांक न्हय पूण ओगुण्यांक सोदूंक हांव आयला म्हूण जेजू सांगता. देखून तो लेवी जो समाजांत पातकी ओस्कोत चोर नागोणो कसो समाज दवरतालो ताका आपणाशी आपयता आनी आपलो पाटलाव करूंक मागता. लेवीक जेजू विचून काडटा, जेजूक लेवीक आपयता. आपणाक विचून काडला, आपयला म्हूण तो खुशाल जाता आनी वेगोवेग सगळे दुडू एकठांय करता. तो ते मेज, तो जागो, हे दुडू सगळे सोडून जेजू फाटल्यान वेता. कित्याक जेजूचो पाटलाव करप म्हणल्यार श्रेश्ठ कोणी बरेपणाची हें समजून दुडू आनी हेर सगळो धंदो सोडटा आनी जेजू ताची इश्टागत, ताचो सांगात आनी विस्वासपणी ताचो पाटलाव करूंक पावलां मारता. आमकांय देव आपोवणें आसा. देव आमकां जावन एकल्याक आपयता, फकत पाद्री माजरींक मोठवाश्यांकूच न्हय. तें एके तरेचें आपोवणें आनी आमकां सगल्यांक मिनिस्टरियल आपोवणें म्हूण आसा. तशें सादें मुण्यारपण, सादें मुण्यारपण आमकां सगल्यांक देवान दिलां आनी सगल्यांक आमकां आपयल्यात. तर आमच्या अभ्यासा प्रमाणे आमी जेजूक आमचो मेस्त्री गुरू म्हूण सदांच उडकून घेवन ताचेर आमचें ध्यान मन दवरूंक, ताचेर आमची नदर दवरूंक, ताची चिंता, ताचो आपोवणें, ताचो उलो, ताची उतरां सदांच मनान, काळजांत, जिवितांत घडोवया आनी ताका आमचोच म्हूण मानून घेवंक आनी ताचो विस्वासीपणी पाटलाव करूंक आमकां सदांच जागृत, सुळसुळीत आयती आनी उदार कर म्हूण ह्या मिसान मागुया.
भेटोवनेक आमी गायन गावया. भेटयता ही आमची दाना. C11 पान 32. C11 पेज 32. भेटयता ही आमची दाना त्याच म्हज्या भाव भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें मिसा बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनान खरी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे बोवीत सोबीच्या देवाक सर्वेस्वर मानून घेवन. बापा, तुज्या भुरग्यांची भेटोवणी तूं खा मानो. तिचे वरवीं आमी पवित्र जावंक पावू. हांचे आमी भोक्तीन मागता ते आमकां मेळू. क्रिस्तांच्या सुमया वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. आमची काळजां उबारूया. आमी ती सर्वेस्परांताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. ओय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवेदारा आनी ससनेच्या देवा, सर काळी आनी सर ताई, आमी तुका दिन वसूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. प्रितीन तुवें मनशाक रचलोय, नितीन ताका शिक्षा दिली, पूण क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं दोयेन ताका सोडयलोय. ताचे उद्देशीन देवदूत आनी सर्गींचो सगलो दलबार तुजी तोर महिमा वखणटात. तांचे संगाती आमचे ताळे मेळून आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दलबाराचो सर्वेस्पर तूं. स्वर्गानी संसार भरल्या तुज्या वैभवान उसर्गी तुका सोयसो. सर्वेस्पराचे नावी येता ताका उसर्गी तुका सोयसो. बापा, खरोच तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून इंदिळी पवित्र कर म्हणून मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत.
आपलेच कुशेन कोस्ट मरून संसूंक वेचच्या आनी ताणें उंडो घेतलो, तुका दिन वाचून तो मोडलो, तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंची. तेच पोरी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी आंतलें पियेयात, ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कोराराचें हें रगत, पातकांचें बोगसणें मेलच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारोतलें, हे म्हज्या उगडासाक करात. Mortaco gut purgutuja. Melo Gesù জীবন সারা Gesù novia edolo Gesù novia edolo. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भोक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सडबणीची कास तुका समोर पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका देनवाजता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेली तुजी पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवान बापाक, फिलीप नेरी आमच्या गवळी बापाक आनी सगळे यादनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो भरवंसो धरून मेल्यांत ते आमच्या भाव भयणीची काकलीत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतींत मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोर जळीत मुखार मोल पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारी देवाची माये सांगाती तिच्या पोती झुजे भाग्योन धर्म दोता आनी सर काड तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां बांडो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा घावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्या जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत सर्पोद्वेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या ससना. आमेन. आमच्या सुंदराची आज्ञा मनान दवरून ताणें शिकयल्लें प्रार्थन म्हणून आमच्या पावण्यांक विस्वाशी रावंक आमकां सदांच आदार दी म्हूण मागुया. आमचे बापा स्वर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरायस आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताल्लेण पळोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सबस्काय आमकां दी. सगळींच्या सुखाक आनी आमच्या सुंदरा जेजू क्रिस्ताचे येण्याक आमी बोरमाशान त्रेकता. तर आमकां तुजे उदक काकुतीन सर्व पातकांत सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय त्या राजवटी पदवी आनी मोहिमा तुजी सस्त्याच्या. सुमी जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या धर्म दोतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय
पूण तुजे पवित्र सभेच्या भोवताची दिश्ट घाल आनी तुजी खुशी परमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेतान राजभर चलयता ससनेच्या ससनांक सुम्याची शांती सदां काल तुमचे सोबे आसूं तुमचे सोबे आसूं एकामेकाक मोगान आनी भोगसून शांती दिवी देवाची शिली संवसाराचे पाप पडटली आमची काकूट कोर देवाची शिली संवसाराचे पाप पडटली आमची काकूट कोर देवाची शिली संवसाराचे पाप पडटली आमकां शांती लेवीक आपयलेलो जेजू आमकांय आपूण आपयता आनी आपोवण्याक विस्वासी रावंक धाडटा ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती शेळीच्या जेवणाक आपयल्यान ती सुभागी सुमिया तुवें म्हजे पितृचे म्हाका फोवना म्हज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली कोमयांच्या वेळार आमी गायन गावुया जिविताचें उदक जिविताचो उंडो D23 पान 60 D23 पेज 60 जिविताचे उदक योग्योचे तारेल्यार जिविताचो Jividazo uno
प्रार्थूया. सोरपोजदार देवा, ह्या तुज्या पवित्र जेवणान तूं आमकां पोसताय आनी नवी गोठाय दीत आसाय. ताचे वरवीं आमचे जिणेची चाल तुका मानता तसली जावं आनी अशें आमी करता तें सगळें तुका मानो. हें आमी खालतेपणी मागता जेजू क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. सर्वेस्पोर तुमची सवय आसूं. तुमची सवय आसूं. आनी सोरपोजदार देव, बाप आनी पुत्र आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान जिवंक तुमकां धाडटा. देवाचे उपकार. भागिवंत जुजे वाजाचे नोवेनाचे मागणे म्हज्या फाटल्यान म्हणचे. मोगाड बापा, तुज्या आपल्या दोयलपणाच्या ओछापांनी तुज्या उतराची बी मनशाच्या खाडसांनी ओंपले. ताच्या पावलार पावल धरून तुज्या सेवकाक भागिवंत जुजे वाजान पवित्र आत्म्याचे सोडतीन आनी आंकवार मारयेच्या आसऱ्याकाल आपल्या आख्या जिवितान बऱ्यो करण्यो केल्यो आनी आमी सगल्यांनी तुज्या पुताच्या पावलांनी चलूंक भागिवंतपणाचो मुकुट जोडूंक जाता म्हूण दाखयलें. वसल्या विराच्या जिविताचेर तुजो शिक्को मारून पवित्र सभेन ताका सांत म्हूण मानून घेतलो. देखून आमी सतस्तांव आनी ताचेच मजतीन आमकां हो उपकार फावो जावंक म्हूण मागता. तुका जाय तें माग. हे मागणे आमी करता क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. शेवटाचें गायन आमी गावुया. जुजे वाजा गोंयच्या आस्काऱ्या बुकाच्या पयल्या पानाचेर चिटकायलेलें आसा. जुजे वाजा गोंयच्या आस्काऱ्या. ओ गोडी कागुदीच्या देवा, सगळी पोरसां रोखंडिता. जुजे वाजा आमच्या गोंयकार बाबा, निसलोय मूळ भक्ताच्या एकतारा. ओ गोडी कागुदीच्या देवा, सगळी पोरसां रोखंडिता. जुजे वाजा आमच्या गोंयकार बाबा, निसलोय मूळ भक्ताच्या एकतारा. भागिवंता जुजे वाजा माणकुल्या गोंयच्या आस्काऱ्या. मागामगा गुरबा सोर्गीच्या भोगता, सोर्गीच्या भोगता. मागामगा गुरबा सोर्गीच्या भोगता,